नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। ताळगाव पणजेचे पंच नगरसेवकांक घेऊन बाबूश गोवा फॉरवर्ड सोडून काँग्रेसीत। पणजे पोटणुकेक देवपाची तयारी। तिसवाडीत काँग्रेसचे वजन वाढले। काँग्रेसीन काढलो जाहीरनामो। आघाडीचे एकावटीचे शिनाल दिवंक मुख्यमंत्र्याची युतीचे मंत्री अपक्षांसहित मीडिया मुखार हजेरी। रोहन, गोविंद, जयेश पावले। बीजेपीच्या खासदारांक परत हाडात। एनडीएचो उलो। पक्ष बदलतल्यांक घरा धाडात। नितीन गडकरीचो म्हापशा सभेत परत उलो। बीजेपीच्या जोशयाच्या सभेत उत्पल पर्रीकार पार्सेकारूय स्टेजीर। उत्पलाच्या बापायच्या स्टायलीन भाषण। मोगो आदी सावन आसा, फुडें उरतलो। मोगो हद्दपार करात म्हणले म्हूण गडकरीच्या वक्तव्याचो निषेध। बीजेपीक तेंको दिता तेन्ना मोगो बरो, आता अकस्मात वायट, मोगोचो प्रश्न। लोकसभेच्या दुसऱ्या पावण्यार शांतिकायेन मतदान। 11 राज्यां 1 केंद्रशासित प्रदेश मेळून 95 मतदारसंघांनी मतदान। जम्मू काश्मीरात फक्त 43% मतदान। श्रीनगरात 13%। तिसऱ्या पावण्यार 23 एप्रिलाक गोंयांत। लोकसभेच्या इलेक्शनाक 4-5 दीस आसतना गोवा फॉरवर्ड सोडून बाबूश काँग्रेसीत। बरोबर ताळगाव पणजेचे पंच नगरसेवक। बाबूशाची पणजे पोटवेंचणुकेत रावपाची तयारी। शेकड्यांनी कार्यकर्त्यांचे शक्ती प्रदर्शन करीत बाबूशाची पणजे काँग्रेस हाऊसात दनपारा काँग्रेसीत रितसर एंट्री। लोकसभेचे वेंचणुकेकूय काँग्रेसीचे तिसवाडींतल्यान पणजे, ताळगाव, सांताक्रूज, सांतांद्रे मतदारसंघात नेट। काँग्रेसीन लोकसभा जाहीरनामोय उजवाडायलो। I look at it more like a homecoming. I think it is a return of a prodigal son. So the son basically has learned a lesson roaming everywhere. So Baba, this is my home. So I am come back home. So I can tell you that. I think just count when Parikar last contested election. From that time it was. I think actually, frankly speaking, I was not basically. I didn't leave the party. Actually, here our ex-president removed me from the party. I welcome him now. I am not bothered who BJP feeds. Let BJP feed all 40 people. It is not doesn't concern me. I am here to defeat the BJP. I am here as far as development of Panjim. Development and employment. This is one of the major issues which I am going to fight this election for. स्मार्ट सिटी म्हणजे कितें? आमी म्हणटा की स्मार्ट मनीस सूट बूट टायम मारलो म्हणजे स्मार्ट मनीस जाता। स्मार्ट सिटीक सूट आनी बूट मारपाचो नासता। ते खंय तरी कितें घोडे लायले, खंय व्हरून आनी कोण लायले म्हणून स्मार्ट सिटी जायना। बाबूशाक ते सारकें खबर आहा कोणाक स्मार्ट करपाचो, कशें स्मार्ट करपाचें ही कला बाबूशा कडेन आसा। आनी बाबूशान जर मनार घेतलें जाल्यार पणजेचो पूर्णपणे काया पालट म्हणजे जो कोण भायल्यान येता तो म्हणटलो वॉज दीस अ कॅपिटल ऑफ गोवा, सी द न्यू कॅपिटल ऑफ गोवा। ह्या 3 वर्सां भितर बाबूश करून दाखोवपाक शकता आनी म्हणून पणजेकारांनी बाबूशाक पूर्णपणे तेंको दिवचो अशी मेसेज आम्ही प्रॉमिस केला की फिशरीज विल बी कन्सिडर्ड एज एग्रीकल्चर। सो हेन्स फोर्थ नुस्तेकारांक सगळ्यांक ज्यो एग्रीकल्चराच्यो बेनिफिट्स आसात, सबसिडीज आसात, फॅसिलिटीज आसात, त्यो नुस्तेकार भावांक ताजो बेनिफीट मेळटलो। सो हो एक आनी तितूंत प्रभाव हें केल्लें आसा की आमचे सरकार आयले उपरांत जात तितली बेगीन धनगराक अनुसूचित जमात म्हळ्यार ST स्टेटस दितले अशें अनेक ह्या जे आसात जी तेमी आश्वासनां दिल्ली ते पळयात 2014 2019 इलेक्शन ती पाळली नात। पूण आमचो मॅनिफेस्टो जो आसा जो गोंयचे वतीनी किंवा राष्ट्राचे वतीन जे पार्टीच्या वतीनी राष्ट्रीय जे मॅनिफेस्टो जे कितें आसा ते जातली ही आमकां खात्री आसा। आघाडीचे एकावटाचे शिनाल दिवंक मुख्यमंत्र्याची युतीचे मंत्री अपक्षांसहित मीडिया मुखार हजेरी। रोहन, गोविंद, जयेश पावले। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय आनी अपक्ष प्रसाद गांवकार खंय दक्षिणेंतले पत्रकार परिशदेक आसतले। न्याय कंपनी वेल्यान मुख्यमंत्री सावंतान काँग्रेसीक धून काडली। 6 दशकां सत्ता गाजोवन गरिबी हटोवंक पावले ना। नेहरूचे गांधी घराणे आता खंयचो न्याय दितले काय म्हूण प्रस्न। आमचे अलायन्स पार्टनर इंडिपेंडंट हे आमच्या ह्या निवडणुकेत पूर्णता आमच्या कडेन सगळ्याक आमकां सहकार्य करीत आसा। काँग्रेस सध्या वैफल्यग्रस्त जाल्ली आसा। 70 वर्सां उपरांत ते लोकांक न्याय दिवपाची भाशा करपाक लागल्या। ते स्वता जेन्ना सत्तेर आसले तेन्ना केन्नाच तांकां न्याय दिवपाक जमलो ना।
म्हणून ते आता सुशासनाच्यो गजाली आनी स्वाभिमानाच्यो गजाली आता करपाक लागल्या. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री सावंतान बुधवारा सगळ्या मंत्र्यांबरोबर बसका घेतिल्ली. बसकेक अपक्ष आनी गोवा फॉरवर्डाचे मंत्री आशिल्ले. लोकसभा आनी पोटवेंचणुकांनी परिस्थितीचो रिव्ह्यू आनी निमाणे खिणांचे स्ट्रॅटेजीचेर ही बसका जाल्या. एनडीएचे एकवटाचे शिनाल दिवंक एकठांय मिडिया मुखार हजेरी लावपाचे बुधवारचे बसकेंत थारिल्ले. बीजेपीच्या खासदारांक परत संसदेत धाडचे म्हूण एनडीएचे रोहन गोविंद आनी जयेशाचे युतीचे वतीन उतर. बीजेपीच्या तर्फे श्रीपाद भाऊ हॅज बीन सक्सेसिवली विनिंग फॉर द लास्ट 4 times. ताका एक परत ऑपॉर्च्युनिटी दिवन दिल्ली धाडप. लास्ट टाइम समज ही हॅज गॉट अ मिनिस्ट्री, वी एक्सपेक्ट दॅट ही विल गेट अ मिनिस्ट्री दिस टाइम ऑल्सो, अँड इट विल हेल्प अस कॉन्ट्रिब्यूट अ लॉट बॅक टू द स्टेट. विश्वास आसा मुखावेली जी 5 वर्सां जी आसा ती 5 वर्सांचो कार्यकाल भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रात सरकार येतले हे निश्चित आसा. सगळे लोकांनी पॉझिटिव्हली विचार करून भारतीय जनता पक्षाक जैतवंत करचे अशें हांव आवाहन करता. श्रीपाद भाऊ एक मिनिस्टर म्हणून नॅशनल लेवलार काम करता वावुरता आणि नॅशनल लेवलार जेन्ना मिनिस्टर जाता तेन्ना नॅचरली दिस टायम वेन गेट इलेक्टेड एक बरी मिनिस्ट्री तांकां मेळटली वीच वील बी माय कलीग रोहन खंवटे सेड ह्या बरी मिनिस्ट्री मेळोन आमच्या गोंयाक कितें फायदो जातलो. मजगतीं गोंय शिवसेनेचो आदलो मुखेली उपेंद्र गांवकार बीजेपीत पावलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. पक्षांतर माकड उडयो मारतल्यांक घरा धाडात. मतदार खंय वेचून दिता तो म्हालूच खराब. केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हापशां बीजेपीचे सभेत उलयलो. महाराष्ट्रांतले तांचे हेर वक्तव्य गोंयांत व्हायरल आसतना परत तेंच. बीजेपीत आयिल्ल्या फुटीरा आड आयतें कोलीत. म्हापशां जोशयाचे जाहीर सभेक लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी उत्पल पर्रीकारूय स्टेजीर. उत्पलान पयलेच खेप बापायचे अस्सल स्टायलीन भाशण ठोकलें. तो 5 कमळां मागता. ते गोव्यामध्ये आयाराम गयाराम कराल तर गोवा सत्यानाश झाल्याशिवाय राहणार नाही. मला कळत नाही एवढे सुशिक्षित सुसंस्कृत विद्वान लोक गोव्यात आहे पण इथले आमदार इकडनं तिकडे का पळतात हे मला कधीच कळत नाही. गोव्यात सगळं चांगलं ही एकच गोष्ट वाईट आहे. फळेला जबाबदार ते आमदार नाही आहेत. तुम्ही निवडून देणारा मालच चांगला नाहीये म्हणून गडबड होते. गोव्यामध्ये स्थिर सरकार असेल तरच गोव्याचा विकास होणार आहे. उत्पल पर्रीकाराचे मनोहर स्टायलीन भाषण. ह्या परिवाराकडे जो लाखांनी लोक आसा गोंयांत तांच्याकडे एकूच आज मागपाक आयला की म्हाका 5 कमळां दिया. 2 कमळां उत्तर आणि दक्षिण गोंयची लोकसभेची आणि 3 कमळां अजून पणजेचे म्हणना. पणजेचे म्हटले जाल्यार ते सगळे मोवाक मूस येता जशें म्हज्या फाटी हांगा लागतले ते माई म्हणटात 23 तारीख जातकूच. पण सध्या 2 कमळां लोकसभेची आणि 3 कमळां मांद्र्या शिरोड्या आणि हांगा जोशवाक भारतीय जनता पार्टीन म्हापशां रावपाक दिला. सो ते 3रे 5वें कमळ जोशवाच्या रुपान तुम्ही दितले इतलेच हांव तुमचे कडेन मागता. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारूय स्टेजीर आशिल्लो. गोंयचे सगळे नॅशनल हायवेज, नॅशनल हायवे 17 आसात, 4A आसात, सगळे हायवे जे जबरदस्त ट्रॅफिक असता ते सगळे हायवे वायडनिंगाक घेतल्यात. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. लोकसभेच्या दुसऱ्या पावण्यावेल्या वेंचणुकेक शांतिकायेन मतदान जाला. येतीन सांजे मेरेन आयिल्ले मतदानाचे अंतरीम आंकडे. वेंचणूक आयोगान मिडियाक दिसाचो नियाळ दिलो. 11 राज्यां, 1 केंद्रशासीत प्रदेश मेळून 95 मतदारसंघांनी ब्रेस्तारा मतदान जालें. जम्मू काश्मीरात फक्त 43% मतदान जाला. श्रीनगरात फक्त 13% मतदान. पहिल्या पावण्यार 69.4% सरासरी मतदान जाला. तिसऱ्या पावण्यार 23 एप्रिलाक गोंयांतूय मतदान जातलें. मोगो आदी सावन आसा, फुडें उरतलो. मोगो हद्दपार करात म्हणटा ते केंद्रीय मंत्री गडकरीच्या वक्तव्याचो मोगोन निशेध केलो. मोगो काँग्रेसीक विकलो म्हूण मुख्यमंत्री सावंतान केल्ल्या वक्तव्याचोय निशेध. बीजेपीक तेंको दिता तेन्ना मोगो बरो आनी बीजेपीच्या कर्मांनी साथ सोडची पडली जाल्यार आतां मोगो भायरो जालो काय म्हूण प्रस्न. मोगोन सरकाराचो तेंको काडला, मात राज्यपाला कडेन काय पत्र व्यवहाराच्यो फॉर्मालिटी खंय उरल्यात. पण आमचो एक ल्हानसो पक्ष इल्लोसो ह्या व्हडल्या दर्यान आमी ल्हान पण आमचोच पक्ष सोपोवपाचो जी भाशण जे उलयले हद्दपार करा म्हणून आमकां सांगिचें दिसता की हो गोंयांतलो पक्ष, ह्या गोंयांतल्या मातयेंतलो पक्ष असो खुबश्यो वावटडी येयल्यो, खूब खेपो पक्षाचेर मोठे मोठे आघात जाले, पण हो पक्ष तसोच उरलो.
फिनिक्स पक्षाप्रमाणे परत 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 उबारीगेत येयलो कित्याक गोंयच्या जनतेक तो पक्ष जाय. पण आज जे हे मोगोला हद्दपार करा म्हणटा तें आमच्या कार्यकर्त्यांक हितचिंतकांक आवडोंक ना. घेतलो पाठिंबो काडून घेतलो. आम्ही ठराव सुद्धा केंद्रीय समितीची बैठकीत आम्ही ठराव घेतला, आम्ही पाठिंबो काढला. ना ते प्रोसिजरान जातलें न्ही. शेवटी आतां हे समिती आसा सगळे इलेक्शना कडेन हांगा तें असल्या कारणान तांचो प्रोसिजरल ते प्रोसिजर पूण आमी आमचें काम केलें करपाचें केलें. मुख्यमंत्री माननीय आमचो प्रमोद सावंत हेणे सुद्धा एक स्टेटमेंट केलो की मोगो पक्ष काँग्रेसीक विकलो. ज्या ज्या वेळार तुमकां मोगो पक्षान जेन्ना पाठिंबो दिलो सरकाराक तेन्ना मोगो पक्ष बरो. भारत आणि फ्रांसाचे नौदळ मजगती आतां मेरेनच्यो सगळ्यांत मोठ्यो नौदळ कवायती गोंय कारवार लागसार येता त्या मायात दर्यांत जावपाच्यो आसात. कवायतींनी भारताची INS विक्रमादित्य जाल्यार फ्रांसाची चार्ल्स द गॉल विमान वाहू बोट आसतली. भारताची MiG-29K आनी फ्रांसाच्या राफाल झुजारी विमानांचो कस लागतलो. कवायतींनी बाकीच्यो विनाशिका आनी पाणबुड्यो वांटेकार जातल्यो. पुराय संवसारा गोंयांतूय क्रिस्तांवांनी मॉन्डी थर्सडे भक्तिभावान पाळ्ळो. जेजूचो निमाण्या जेवणाचो दीस म्हूण तो पाळटात. गूड फ्रायडे पयलीं ब्रेस्तारां पांय धुवन हो दीस मनयतात. जेजूच्या मानवतावादी वागणुकेचें स्मरण म्हूण क्रिस्ती धर्मगुरू 12 जाणांचे पांय धुतात. जेजून 12 शिश्यांचे पांय धुवन निमाणें जेवण घेतिल्लें ते उपरांत राती कडेन ताका खुरसार मारलो. पळयात मॉन्डी थर्सडे. आजच्या दिसाक आमी आयकले भशेन जेजू 3 वस्तू घडटा. यादीकपण घडटा, पवित्र कुमयांचो साक्रामेंत घडटा आनी मोगाचो कायदो सेवेत चाकरी वरवीं पांय धुवन ते आमकां दिता. हें सगळें घडटा जाल्यार जेजू सगळें घडलें काय बरें, ताचें सगळें घडलां. होय, घडला एक दीस. आयज तें परतें घडटा. लिटर्जिकल सेलिब्रेशन म्हणटा तो जेजू खुद जिवो देव सुरवंदार आयज हांगासर आमकां यादीकपण आनीक पावट आमकां भेट कशी दिता, आमकां मोगाचो कायदो दिता आनी आमकां विसाची भेट आमकां दिता. आनी वरवीं तो आमच्यो सगळें इतिहासाचो देव न्हय, कालचो, आयचो आनी फाल्यांचो देव सुरवंदार चलता आयज आमचें सोडून करूंक. हे मनान आमी ह्या 3 दिसांनी वांटो घेवया. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.